कोंकणी उलय लंडन फुलय 99.8 आवाज FM रेडिओ कारिवोल। हांव सादर करता म्हजी कविता बापूय म्हजो। 16, 15 आनी 8 वर्सांची आमी आसलीं तिगांय, 2 भयणी आनी मागण्यांचो भाव। अचकीच आवय गेली देवा घरा आनी म्हाजो दुबळो जालो बापूय। बापायकच दीत दीत हांव जालें शाणें। बापायन म्हटलें सांबाळ भावणाक, बापायचो आसलो धाकटोसो धंदो, हाचे कडसून तेजे कडसून घेवन येपार बापूय म्हाजो विकतालो, म्हापश्या बाजारान बापूय म्हाजो भोंवतालो। नटांच्यो नाटकांच्यो खबऱ्यो बापूय सांगतालो, भुरगेपणांत मुंबय आसलो वडवीक गायतालो। सयऱ्यादाऱ्यांची याद बापूय काडटालो, एकलो एकसुरोच जगतना सगळ्यांचोच जातालो। दोळ्यांतलीं दुखां बापूय लिपयतालो, नशिबान आसा तें भोगूंक जाय बाय परत परत म्हाका सांगतालो। काका तुमची, काकी तुमची, मामा तुमचो, मावशी तुमची, धीर आमकां दितालो, शेवटाय कोणूच न्हय कोणाची तरी वयल्या थाऱ्याक म्हणटालो। सत्ते फुडें शाणपण चलना गो बाय, हें उतर समजूंक जाय अशें ओफार बापूय मारतालो। कुटूंब आपलें सगळ्यांक सांबाळटालो। शिकात आनी व्हडली जायात आमकां सांगतालो। नोकरी बँकेन मेळ्ळी तेन्ना खूब खोशी जालो। घर हांवें बांदलें म्हणून बापूय मुमुरक्यांनी हांसलो। बापायची ती उतरां लाख मोलाचीं, जावन एका धुवेक फुडाराक उपकारपाचीं, संवसार घडयतना लाख मोलाचीं। देव बरें करूं।